आज आमची ग्रामसभा आसली। हांव सरपंच दशरथ बिचोलकर कोलवाड पंचायतीचो। आज आमची ग्रामसभा आसली। ग्रामसभेत एक विशय म्हणटात तो आमचो रोड वायडनिंगाचो, जो हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर येयल्लो आसा। ते विशयाचेर डिस्कस करतना लोकांक म्हणजे जे लोक येयल्ले ते सगळे आमचे गरीब लोक, बारीक बारीक धंदो करपी, एक रस्त्या देगेक अशी बारीक शॉपां करून ते एक्झिस्टिंग ही जाली 25-30 वर्सां, म्हणजे चडूच ती आदी पासून एक्झिस्टिंग घरां आसात, ती घरां आसात आनी ती शॉपां जी धंदो चलयत ती। म्हणून आमकां एक दिसता की खंय ना खंय सरकारान जावं कोणी हांकां हें करचो असो तेंचो डिमांड आहा आनी आमकां सांगलें की रेजोल्युशन पास करून आमी हे वयर सरकाराक आनी आमच्या जी BDO डायरेक्टर आहा तेजे थ्रू पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले। तसोच दुसरो विशय आसलो तो नॅशनल हायवेचो एक फ्लायओव्हर। एक्चुअली पळयशीत जाल्यार आमचो गांव चिखली गांव आनी कोलवा हे डिवायड ह्या हायवेनूच केल्लेले आहा आनी तो फ्लायओव्हर एक्चुअली सारको व्हेरी इम्पॉर्टंटूच आहा। आमी कितलेच फावटी लेटरां नॅशनल हायवे 66 केल्लीच आहात, गव्हर्मेंटाक दिलेल्या, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आनी नितीन गडकरी साहेबाकूय धाडलेलीं आसात। पूण हांव सरकारा कडेन मागता, CM कडेन मागता, मिनिस्टरा कडेन मागता, हेतून मातशें लक्ष घालचें। कित्याक सांग, आमची स्कुलां आहात देखीक, जशे 2 स्कुलां आहात, वयर आमच्या हावजींग बोर्डान स्कूल, तशें हांगा सेंट रिटाय स्कूल आहा। हेजी ती बारीक बारीक भुरगीं सुद्दां जी क्रॉसींग करता ही खूब डेंजरस आहा। म्हणून हांव ह्यो ग्रामस्थांचो एक ग्रामसभेक तो आसलो की हो फ्लायओव्हर एक जावचो थंय आनी हे करचें, इतलेंच हे मेन विशय हे दोनूच आसले थंय। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.